बरें दिसता। हालींच आमी पळयलें की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नवे GST रिफॉर्म सगळे हाडले आनी जे सर्वसामान्य जनतेक लागता अशे वस्तू सगळ्यो सवाय केल्यो। म्हणजे दुधाचे पोतान, स्टेशनरीचे पोतान, टूथपेस्ट, टूथ पावडर, वॉशिंग मशीन, गाडयो, सिमेंट हे सगळे कमी जाले। म्हणजे ह्यो सगळ्यो आमकां लागपी सर्वसामान्य जनतेक लागपी हें आशिल्लें आनी ह्यो सगळ्यो म्हणजे खंय 28% आशिल्ले ते 5% जाले, 18% आशिल्ले ते 0% आयले, 27% आशिल्ले ते 5% आयले। म्हणजे टोटली प्लॅटफॉर्म एक कॉमन मनशाक हाजी बेनिफीट पास ऑन केला। हे सरकारान जे इतले तेंप आमी सरकार हे करताले तेन्ना ते सगळे बेनिफीट आज GSTच्या रुपान कमी करून तांकां बेनिफीट जाला आनी हातूंत म्हाका दिसता की हे म्हणजे आमच्या आर्थीक वेवस्था जी भारता भितर आसा ताका आनी बळकटी दिवपा खातीर हो मोठो एक स्टेप आसा। आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री विकसीत भारत करपाच्या मार्गार आसा आनी 2027-2047 आमी विकसीत भारत विश्वगुरू जातलो अशें आमी सगळेच मानतात। 10व्या पावंड्या वयल्यान आशिल्ले आज 4थ्या पावंड्या वयल्यान 3ऱ्या पावंड्यार आमी पावले आनी रोखडेच आमकां कसलोच दुबाव ना की हे विश्वगुरू जातले आनी हे सगळे म्हणजे एक आमचो प्रधानमंत्री जो एक राष्ट्रभक्त आनी राष्ट्रवाद हे दोनूय विशय घेवन फुडें वता। देशा खातीर कितें बरें, आपल्या लोकां खातीर कितें बरें आनी आपल्या लोकांक वयर कशें काडप हे सगळे एक चिंतून केल्ले हे सगळे GST रिफॉर्म्स आसा। म्हाका खूब एक भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हणून अभिमान आसा की आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशाक एक वेगळ्याच पावंड्यार व्हेल्ले आसा आनी आज आमच्या देशानूच न्ही जाल्यार जगभर आज भारताचे जे एक नांव जालां तें आमच्या आदरणीय प्रधानमंत्री खातीर आसा। आज सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आज आमी हांगा जमल्या आनी हाजो बेनिफीट जो लोकांक मेळ्ळा खुबशे हांगा ट्रेडर्सांक आमी मेळटले आनी तांकांय आमी गुलाब दिवन तांकांय देव बरें करूं म्हणटले कित्याक तांणी डिमांड केली सगळ्यांचे मनांतले भावना वळखून आनी हे बेनिफीट आज सरकारान ह्या लोकां खातीर पास ऑन केला। हातूंत भितर सगळ्यांक बेनिफीट जातले आनी ज्यो दिसान दीस आमकां वस्तू लागता शापाच्या पोतान सगळ्यो त्यो इतले कमी जावन खूब बरें जातलें। आज आमचें गोंय एक टुरिस्टीक स्टेट एकोमोडेशनार पसून आज हे कमी केल्लें आसा म्हणजे 19% वयल्यान 5% केल्या। हातूंत भितर हॉटेलकारांकूय फायदो जातलो आनी चड बुकींग जातली आनी टुरिस्टांकूय हाचे बेनिफीट मेळटले। सो ओवरऑल म्हाका दिसता हे जे GST रिफॉर्म्स हाडल्या देशभरान हे म्हाका दिसता आमच्या देशाक आमच्या देशाची आर्थीक वेवस्था बळकट करपा खातीर आसा, विकसीत भारता खातीर आसा, विकसीत गोंया खातीर आसा आनी त्या खातीर आज आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हांगा येवन आमी बाजारांत हाजे प्रचार आनी प्रसार आनी नरेंद्र मोदीक आनी आमच्या ट्रेडर्सांक थँक्यू म्हणपा खातीर हांगा आयले। Sir, most of the nation are facing the war type conflict zones. And if go to say major countries like America is going to the recession, whereas India is under the GDP growth at the top of So overall, how you see the progress? This is because of म्हणजे ह्या देशान आज ज्यो पॉलिसीज देशाच्या पावरान ज्यो पॉलिसीज काडिल्ल्यो आसा ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज सगळे कडेन एक बरें वातावरण आसा आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री स्वदेशी म्हणजे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर भर दिता। आज डिफेन्स पसून जे हे आसा मटेरियल्स ते आज भारत एक्सपोर्ट करता। पयलीं आमी सदांच हे इम्पोर्ट वापरचे आज सगळ्या लोकां कडेन मागता, पुराय जनते कडेन मागता। आज जेन्ना देश वयर सरतलो तेन्नाच आमी वयर सरतले आनी त्या खातीर लोकांनी स्वदेशी वापरपाचें आमी सगळ्यांनी करचें। लोकल फॉर लोकल आमी म्हणटा आज गोंयांत जावपी वस्तू, भारतांत जावपी वस्तू मोठ्यान चडांत चड तुमी वापरच्यो। आज आमी हांगा नाल्लकार पळयता, तेलकार पळयता, सगळे हे पळयतात तेन्ना लोकल वस्तू वापरल्यो जाल्यारूच ते आमची आर्थीक वेवस्था आनी बळकट जातली। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया ते वापरले जाल्यारूच आमी आनी स्ट्रॉंग जातले। त्या खातीर पुराय जनते कडेन मागता आमचो प्रधानमंत्री आज स्वदेशीचेर चड भर दिता म्हणजे आमच्या देशान जाल्ल्यो वस्तू ते कितें आसूं आर्टिजन्साक फायदो जातलो, जे मॅन्युफॅक्चरर तांकां बेनिफीट जातले आनी अशें केलें जाल्यारूच देश प्रगती करतलो आनी त्या खातीर सगळ्या जनतेन सगळ्यांक सपोर्ट करचें आनी वोकल फॉर लोकल जे आमी म्हणटा लोकल्सांक आमी वयर काडया। लोकल आर्टिजन्स आसूं, लोकल मॅन्युफॅक्चरर्स आसूं, लोकल वस्तू आसूं, लोकल साबण आसूं, इंडियन केल्ल्यो वस्तू आसूं हाजेर आमी चडांत चड सेवन करचें अशें म्हाका दिसता आनी अशें करून तुमी तुमचो पार्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी देशा खातीर करता।
जनरेशन GST टॅक्स फ्रॉम जायला आणि खरें पळोवपाक गेल्यार आमच्या सारक्या गृहिणी खातीर एक खरीच आनंदाची गोष्ट कित्याक चडशे हावजहोल्ड एसेन्शियल्स जे आसात आनी ते सगळ्याचे टॅक्स स्लॅब्स कमी जाल्ल्या कारणान कांय कडेन झिरो जाल्ल्या कारणान हो सगळो बेनिफीट कन्ज्युमर्सांक मेळटलो. तातूंत आतां दिवाळी तोंडाक म्हणल्यार दसरो दिवाळी आनी सणासुदीच्या दिसांनी खरेदी करतना एक वेगळी उमेद लोकां मदीं येतली. हे सगळें करतना आमच्या सरकारान हें लक्षांत दवरलां की लोकल फॉर लोकल आनी स्वदेशी ह्यो दोन गोश्टी आमी प्रामुख्यान ताचेर भर दिला. आज आमी पळयता इंडियेन आमच्या भारतान सुद्दां इतले सुंदर सुंदर प्रकार हे मेळटा तरी आमी खंय तरी ताजो विचार करनासतना भायलें कितें मेळटा काय पळयता. हें करनासतना येता ते सणासुदीच्या दिसांनी जाता तितलें स्वदेशी जें सामान आसा तें घेवचें. तशेंच आतां आमी ह्याच सेवा पखोवडान येता ते 25 तारखेक आमच्या सगळ्या बायलां खातीर जे लोक घरा सामान करतात तांचे खातीर स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट एक मार्केट लोकल फॉर लोकल मार्केट MMCन घालपाचें आसा. ताजोय लोकांनी फायदो घेवचो. ह्या मार्केटानूय ज्या आमच्या भयणींनी कितें कितें सामान केल्लें आसा तें एंटायर मुरगांव तालुक्याची कितें जावन आनी हें सगळें गोंयभर जातलें. असो एक सेन्सिटीव सरकार जो सगळ्यांचें चिंतता. आमी खरेंच भाजपाचे कार्यकर्ते म्हणून आमकां खूब अभिमान दिसता की आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी प्रत्येक स्थरा बद्दल चिंतून आज आमचो जो भारताक इकॉनॉमीतलो थर्ड पोझिशनार आमी आयला आनी म्हाका दिसता वेळ लागचो ना आमच्या देशाक विश्वगुरू करपाचें जें ताचें स्वप्न आसा तें आमचें स्वप्न आसा तें साकार करपाक.